जिल्हा अध्यक्ष बाब विनोद शिरोडकर, त्याच भशेन दक्षिण गोयचे जिल्हा अध्यक्ष बाब साबियो डिसिल्वा। आजची ही प्रेस कॉन्फरन्स आमची गोवा स्टेट लिडरशिपची जी एआयसीसी लिडरशिप कडे जी बैठक जाली त्या बैठकीचे डिस्कशन तुमच्या मुखार दवरपाक आणि गोंयची आज सध्या करंट सिच्युएशन कितें आसा ते तुमच्या मुखार दवरपाक आमी प्रेस कॉन्फरन्स दवरल्या। पयल्या सुवातेर आज 30 जानेवारी आयच्या दिसा फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधीजीची हत्या जाली आणि हत्या करपी लोक जे आरएसएस आयडियोलॉजीचे जे लोक आशिल्ले, जे फेसिस्ट लोक आशिल्ले, ते आज उदाहरण आमकां गोंयांत आज पळोवपाक मेळटा, आयच्याच दिसाक पळोवपाक मेळटा। महात्मा गांधीजीन जाणी आमकां सत्याच्या मार्गान, अहिंसाच्या मार्गान लढत घेवप आणि आपलो हक्क मेळोवप हे तांणी आमकां शिकयलें आणि असल्या विचाराची कत्तल केली आरएसएसाच्या लोकांनी। आज नीज गोंयकार, आमचे आदिवासी लोक जाणी गोंय सांबाळून दवरले, तांकां हे सरकार नॉर्थ गोवाचो कलेक्टर आज तांकां पणजेर ब्लॉक करता आणि दुसऱ्या वटेन हे बीजेपीची नीच प्रवृत्ती ही आज आमकां पणजेर पळोवपाक मेळटा। तांचो राष्ट्रीय अध्यक्ष बाब नितीन नवीन हो पणजे येवन शिगमो करता आणि जे नीज गोंयकार जे आसात तांकां पणजे येवपाक मेळना। जी कलेक्टरान काल ऑर्डर काढल्या, नॉर्थ गोवा कलेक्टरान जी ऑर्डर काल 29 तारखेक काढली, त्या ऑर्डरीन क्लियर कट ताणें बरयलें की असेंब्ली अँड गॅदरिंग ऑफ 5 or more persons and taking out or organizing processions, carrying out firearms, weapons, so and so, so and so. तिसरें तो म्हणटा यूज ऑफ लाउडस्पीकर, चौथे द शाउटिंग ऑफ स्लोगन्स आणि बर्निंग ऑफ फायर क्रॅकर्स। ही जी कलेक्टराची जी ऑर्डर आसा अंडर बीएनएस एक्ट 163, ताजे एक्झॅक्टली कशी ही तोडप ऑर्डर ह्या कलेक्टराची हे आज आमकां पणजे पळोवपाक मेळ्ळें। भारतीय जनता पार्टीचो राष्ट्रीय अध्यक्ष एक तर आमी गाडयेर बसून मिरवणूक काडटा आसतना पळयलो, 4-5 पेक्षा चड थंय लोक आमी पयले थंय गॅदर जाल्ले ते। दुसरे तांणी लाउडस्पीकरूय यूज केला, चौथे तांणी स्लोगन्सूय दिल्या आणि बर्निंग ऑफ फायर क्रॅकर। सो जी कंडिशनां प्रोहिबिशन घातिल्ले कलेक्टरान ते थंय आमकां पळोवपाक मेळ्ळें की हाजे ह्या ऑर्डरीचे एक्झॅक्टली अगेन्स्ट ही ऑर्डर ताणें नाकारून ह्या ऑर्डरीच्या अगेन्स्ट ह्या सरकारान आपले परत एकदा डिक्टेटोरियलशीप थंय दाखयल्ली आसा। हांव नॉर्थ गोवा कलेक्टरा कडेन मागता की इमिजिएटली नितीन नवीन, दामू नाईक हांचेर एफआयआर करून हांकां खरें म्हणल्यार अरेस्ट करून भितर उडोवपाक जाय। तुम्ही आता जे आपल्या गोंय वाचोवपाक जे कोण लोक लढटा तांकां तुम्ही पुलिसाचो वापर करून भितर उडयता मरे, तांकां तुम्ही थंय जॅमर लावन तांचो आवाज गोंय मेरेन वचचो न्ही म्हणून तो तुम्ही थांबता आणि तुम्ही हांगा तुझे सरकार जे ऑर्डर काडटा अंडर 163 ऑफ बीएनएस एक्ट, बीएनएस सुरक्षा 2023 एक्ट, तेच तुम्ही पाळना। म्हणजे गोंयकारांक लागून एक कायदो आणि हे भारतीय जनता पार्टीचे जे कोण वेस्ट बेंगॉलच्यान दिल्लीच्यान लोक येतात तांकां दुसरो कायदो, हो कसलो न्याय? वी कंडेम दिस एक्ट what has happened today and we demand that the North Goa collector should suo moto file an FIR. If he doesn't do it today, then Monday we will file an official complaint also on this. आता 27 तारखेक
आमची गोवाची लिडरशिप, आमचे CLP लिडर, आमचे AICCचे इन्चार्ज, आमचे गोंयच्यान गेल्ले WCचे परमनंट इन्व्हायटी बाब गिरीश चोडणकर, आमचे AICCचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगेजी, आमचे लोकसभाचे लिडर ऑपोजिशन राहुल गांधीजी आणि आमचे GSO KC वेणुगोपालजी हांच्या बरोबर गोंय राज्यातले काँग्रेस पार्टीचे ऑर्गनायझेशनाची सिच्युएशन कितें आसा, आमचे BLA 2 अपॉइंटमेंट्स कितले जाले, SIR ची प्रक्रिया चालू आसा तातूंत कितें कितें फ्लॉज, तातूंत कशा पद्दतीन गोंयकारांक नीज गोंयकारांक रोलांतल्यान डिलीट जाता हेंय आमी लिडरशिपा मुखार दवरले. ताज्या उपरांत गेल्ले 3 वर्सां 10 म्हयने जेन्नाच्यान आमी अपॉइंट जाले, मी एज अ PCC प्रेसिडेंट, आमचे दोनूय डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, आमचो कंप्लीट रिपोर्ट हो आमी दवरलो. ताच्या बरोबर जे ZP इलेक्शन जाले ताचे डिस्कशन केले आमी विस्तारान. आणि आता मुखार 2027ची जी निवडणूक आसा ती एक करप्ट भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक हरोवन गोंयांत एक बरे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह गव्हर्नन्स कशें दिवप हाचेर आमची विस्तारान डिस्कशन जालें. आमी PCCन एक रेझोल्युशन घेतिल्ले 17 डिसेंबर 2022 की गोंय राज्यान आमचे ऑर्गनायझेशन वायज आमचे 2 डिस्ट्रिक्ट आशिल्ले नॉर्थ आणि साऊथ, ते त्या वेळाच्या PCCच्या ऑफिस बेररच्या मिटिंगेन आमी रेझोल्युशन पास केल्लें. देन इट हॅड गॉन फॉर द अप्रुव्हल ऑफ आवर AICC. ताच्या उपरांत तेन्ना आशिल्ले इन्चार्ज चेंज जावन दुसरे इन्चार्ज आयले आणि प्रायमा फेसी आमचे ते 4 डिस्ट्रिक्टाचे प्रपोजल हे AICCन मान्य करून घेतिल्ले आसा. सो काँग्रेस पार्टीचे ऑर्गनायझेशनाच्या दृश्टीन गोंयांत आता 4 डिस्ट्रिक्ट आसतले. पयलो डिस्ट्रिक्ट जातून 8 मतदारसंघ which will comprise of 8 constituencies which are मांद्रे, पेडणे, बिचोली, मये, साखळे, पोरये, वाळपय आणि प्रियोळ. या डिस्ट्रिक्टाचे नाव आमी दिला म्हादय. ताच्या उपरांत तिसवाडी आणि बार्देस तालुक्यांतले मतदारसंघ हे आमी क्लब करून दुसरो आमचो डिस्ट्रिक्ट केल्लो आसा. ताचे नाव आमी दिला नॉर्थ गोवा. सो ह्या नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्टान मतदारसंघ येतले थिवी, म्हापसा, शिवोले, सालिगांव, कलंगूट, पोरवोरी, अल्दोना, पणजे, तालिगांव, सांताक्रूज, सांत आंद्रे आणि कुंभारजुआ असे 12 मतदारसंघाचे हो आमचो दुसरो डिस्ट्रिक्ट जातलो, जाचे नाव आसतलें नॉर्थ गोवा. ताच्या उपरांत दक्षिणेक परत आमी 2 डिस्ट्रिक्ट थंय केल्ले आसा. तिसरो डिस्ट्रिक्ट जाचे नाव साउथ गोवा आमी दवरला. दॅट विल कंप्राइज ऑफ 12 कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ मुर्मुगांव तालुका आणि सालसेत तालुका. मुर्मुगांव मतदारसंघ वास्को, दाबोले, कोर्ताली, नुवे, कुर्तोरी, फातोर्डा, मडगांव, बाणावले, नावेली, कुंकोळी आणि वेळले असे 12 मतदारसंघाचे हो जिल्लो जाचे नाव आसतलें साउथ गोवा. आणि चवथो विल कंप्राइज ऑफ 8 मतदारसंघ पोंडा, शिरोडा, मडकय, केपे, कुडचडे, सावर्डे, सांगे आणि काणकोण. आणि ताचे नाव आसतलें कुशावती. अशें काँग्रेस पार्टीच्या गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या ऑर्गनायझेशनान ही आमी एक मोठी रिस्ट्रक्चरिंग केल्ली आसा. 2 डिस्ट्रिक्ट आशिल्ले ते आमी आतां 4 केल्यात. सो दॅट डिसेंट्रलायझेशन ऑफ वर्क, डिसेंट्रलायझेशन ऑफ पॉवर जावचो ह्या दृश्टीन आमी ते केल्ले आसा. त्याच बरोबर आमचे सध्याचे ज्यो ब्लॉक कमिटीज ज्यो आसा तातूंत काही जाग्याचेर आमकां परत रिस्ट्रक्चरिंग करपाक जाय. आफ्टर द रिपोर्ट्स विच इज सबमिटेड बाय बोथ द डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, जे ZP निवडणूक जाल्यो त्या निवडणुकीच्या नंतर आम्ही सगळं डिटेल अभ्यास करून आमच्या इन्चार्जा कडे ते
घातिल्लें आसा आनी दॅट वन सीट इट इज ऑलमोस्ट डन. सो ज्या ज्या मतदारसंघात ज्या ज्या ब्लॉक कमिटीचे रिशफलिंग जावपाचें आसा दॅट ऑल्सो वील डू इमिजिएटली. आनी लास्ट म्हणल्यार 2027च्या निवडणुकीक जर तर ती टायमार जर जाली जाल्यार जवळपास 11 म्हयने उरल्या. आणि सदांच एक काँग्रेसीचेर एक आरोप येता की आमी बॅकडोर एंट्री घेता, लास्ट मोमेंटाक हाडटा, तिकीट दिता. सो आय वूड लायक टू अपील थ्रू युअर चॅनल की जे कोण 2027 जर तर एस्पिरंट म्हणून आपल्याक जर पळयता, आमचे कार्यकर्ते आसतले, आमचे लिडर्स आसतले, आमचे ग्रासरूट लेवल वर्कर आसतले, सो म्हाका दिसता तांणी आतांच्यानूच आमकां अप्रोच करचे, आमचे जे फॉर्म आसा ते फॉर्म भरचे. आनी आय थिंक जी जनरल आतां आमचे काउन्सिल म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन जे जाता तातूंत आय थिंक दे कॅन गेट अ बेटर चान्स टू परफॉर्म आनी शो द्या परफॉर्मन्स. म्हाका दिसता ही एक गुड ऑपॉर्च्युनिटी सगळ्या गोंयकारांक जांकां दिसता की आज काँग्रेस पार्टी बरोबर जोडचे. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक अपील करता, लिडर आसतले, कार्यकर्ते आसतले, आमचे वर्कर आसतले, काही कारणांक लागून ते मे बी पयलीं पक्ष सोडून गेले आसतले, मे बी थोडे रागार जावन गेले आसतले. आज काळाची गरज आसा की जर तर ह्या बीजेपीक जर हरयतलो जाल्यार आमकां आनीकूय ताकदीन जे झेडपी निवडणुकीक आमी पळयले की ह्या फावट काँग्रेस पार्टी आनी गोवा फॉरवर्ड अशी आमची 11 सिटां आमी जिखल्या. सो दॅट मिन्स पीपल एट ग्रासरूट लेवल हॅव ऑलरेडी डिसायडेड की ह्या बीजेपीक आमी ह्या फावट घरा धाडटले. कम्पेर्ड टू लास्ट टायम, दिस टायम आमकां 11 सिटां हे ग्रासरूट लेवल लोकांनी निवडून दिल्ली आसा काँग्रेस पार्टीक. दीस इज अ व्हेरी क्लियर मेसेज दॅट 2027 ही जनता ही काँग्रेस पार्टी बरोबर रावतली. आमचे तिनूय आमदार आमी पळयले की विधानसभेन लोकांचे प्रश्न घेवन ह्या सरकाराक सदांच बॅकफुटार घालता. आनी परत एकदा जो म्हाका दिसता आमचे सेंट्रल लिडरशीप, आमचे लिडर श्री राहुल गांधीन सुद्दां हे क्लियर केल्ले आसा की डिफेक्टर जे आसा हांकां एंट्री म्हणटा ती ना. डिफेक्टर ज्यांनी पार्टीकडे विश्वासघात केलो असल्या लोकांक देर इज नो एंट्री. सो आय थिंक दॅट आय वुड लायक टू मेक इट व्हेरी क्लियर. नाल्यार परत तुमी आनी ताचेर एक सेन्सेशन करून कॉन्ट्रोवर्सी करतले. सो हे आमी तुमच्या मुखार दवरपाक सोदताले. वीच आवर मिटींग जी आमची सेंट्रल लिडरशिपी बरोबर जाली, आमचे दोनूय अध्यक्ष हांव तांचे दोगांचे मना काळजांतल्यान अभिनंदन करता. आनी ज्या पद्दतीन ज्या ताकदीन तांणी जेन्ना दोनूय ते अध्यक्ष म्हणून नेमले 2022 31 मार्चाक, त्या दिसा सावन म्हाका दिसता खुबसो एफर्ट तांणी ऑर्गनायझेशन बिल्डिंगान घातलो दोगांयनी. म्हाका दिसता ताचे रिजल्ट आमी लोकसभेकूय पळयलो, ताजो रिजल्ट आमी झेडपीच्या इलेक्शनाकूय पळयलो. आनी म्हाका दिसता आज प्राउडली आय कॅन से इट इन फ्रंट ऑफ मिडिया, जेन्ना झेडपी निवडणूक जाली तेन्ना दोगांनी म्हाका न्हिदपा सुद्दां दिवना. आनी दे वर ऑलवेज बॅकिंग अवर लिडर. तांचे सदांच म्हणणे आशिल्ले की जे ग्रासरूट लेवल जे लोक आपल्या ह्या पार्टीक लागून आपलो स्वेट ब्लड सगळें दिता, वर्सांची वर्सां ते पार्टी वयर काडपाक, पार्टी घडोवपाक जे लोक आपलो जीव दिता, असले लोकांक लोकल बॉडी इलेक्शन हो एक प्लॅटफॉर्म आसता त्या लोकांक वयर काडपाचो. आनी ह्या झेडपीच्या निवडणुकीक आमी मॅक्झिमम म्हाका दिसता 3-4 जागे सोडले जाल्यार रेस्ट ऑल वी हॅव मेड शुअर की आमी ते आमचे केडराक दिले, यंग लोकांक दिले, एज्युकेटेड लोकांक दिले. आनी दॅट इज द नीड ऑफ द आवर. आनी परत एकदा हांव सगळ्या गोंयच्या खास करून युवा कडेन मागता की आज वेळ आयिल्लो आसा की म्हाका दिसता यूथ आनी मुखार येवपाक जाय. तुमकां अपील करता की तुमकां जर तर एस्पिरेशन्स आसा, कोणाक दिसता की आपूण काँग्रेस पार्टीक वांटेकार दिवन समज जर तर बीजेपीक जर तर आमी हरयतले जाल्यार म्हाका दिसता असल्या लोकांचो काँग्रेस पार्टीन आमी येवकार करता.
आणि तुमच्या माध्यमातल्यान तुमी कॅन अपील टू ऑल गोवन्स, लेट्स कम टुगेदर एंड युनाइट. पॉलिटिकल चौकामध्ये पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट चौकामध्ये पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट काय म्हणता? आज महात्मा गांधीचो पुण्यतिथी. महात्मा गांधी म्हणटात आनी ह्या देशान जेन्ना ब्रिटीश रूल जेन्ना आशिल्लो आणि ह्या देशाक आझादी मेळपाक एक मुवमेंट तयार जालो, त्या मुवमेंटांतल्यान आयिल्लो हो भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस. हे कोण मर्सी पिटिशन बरयनाशिल्ले, भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसान जे लिडर आशिल्ले ते मर्सी पिटिशन बरयनाशिल्ले आणि देशाक स्वातंत्र्य मेळचे म्हणून आपल्या जीवात जीव सुद्धा दिल्लो आसा लोकांनी. असल्यातल्यान आयिल्लो मुवमेंटांतल्यान आयिल्लो हो पक्ष आज तीच गरज गोंयांत आयिल्ली आसा. गेल्ल्या 14 वर्सांत जर आमी पळयत जाल्यार आज गोंयची आयडेंटिटी ह्या भारतीय जनता पार्टीन कव्हर केल्ली आसा. आयचेच उदाहरण घे. आज नीज गोंयकार आदिवासी मनशाक पणजेन येवपाक हे सरकार बंदी घालता, पूण तेच वेस्ट बेंगॉलाचे आणि दिल्लीचे भारतीय जनता पार्टीचे लिडर थंय पणजे शिंगो करता. हे कितें? सो म्हाका दिसता परत एकदा एक रेव्होल्युशन म्हणल्यार आमकां ओपिनियन पोल जालो, गोंय राखून दवरपाक जालो, तशी परत क्रांती ह्या भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक भायर उडोवपाक सगळ्यांनी एकठांय येवचें पडटलें. हातून युवा जाणटे लोक आसतले, सिनियर आसतले, सगळ्यांनी एक येवपाक जाय. आणि काँग्रेस पार्टी म्हणटा ती डेमोक्रेटीक पार्टी, हांगा सगळ्यांक वेलकम आहा. पॉलिटिकल एम्प्लॉयमेंट कित्याक म्हणटा तुवें सगळे युथांक आपयता, सगळ्यांक आजी अरे पार्टी जेन्ना आपल्याक सगळ्यांक आपयता पार्टी आनी जेन्ना मागीर स्ट्रॉंग तूं म्हणटा परफॉर्म कर, कावन्सिलर हाड आनी मागीर तिकेट मेळटली. आमचेर सदांच ब्लेम येता न्ही. तुमीच घालता की तुमी लास्ट मोमेंट हाका हाडलो ताका हाडलो. सो 11 म्हयने आसा. I think if anybody is aspiring, they have to come and work for the party. Any talk on alliance of तुमचो हॅलो युरी आलेमो हाणें प्रेस घेवन सांगलें नीड ऑफ द ओपोजिशन जे आसा युनायटेड येवपाक जाय, सगळे एकठांय जावपाक, युती जावपाक जाय. हाजेर तुमचें मत कितें? मी कसले युती ती हातून मरे असेंब्लीन मरे तुम्ही अलायन्स इलेक्शन लागतले तुम्ही. आता सध्या गोवा फॉरवर्ड म्हणटा तो प्री पोल अलायन्स पार्टनर आसा. हय. आणि ते म्हाका दिसता ग्राउंडार तुका दिसता काँग्रेस पार्टी इज अ नॅशनल पॉलिटिकल पार्टी. आता कोणा बरोबर अलायन्स करचे, केन्ना करचे हे हांव एकटो ठरोवपाक शकना. आमची डेमोक्रेटीक वे पार्टी फंक्शन जाता. आमचो ब्लॉक कमिटी आसता, आमची डिस्ट्रिक्ट कमिटी आसा, आमचे पीसीसी लेवल आहा, आमचो इंचार्ज आहा, आमचे हायकमांड आसा. देर इज अ कलेक्टिव्ह प्रोसेस वेर वी डिस्कस एंड डिसिजन आर टेकन. लोपीन म्हणले पळय एकच मिनिट. लोपीन म्हणले सगळे पक्ष आसा बाकीचे ऑल ऑपोजिशन जे बीजेपीच्या विरोधक आसा ते सगळे पक्षान एकठांय येवपाची गरज आम आसा. आदमी म्हणल्यार पक्षान आपलो स्टँड क्लियर केल्लो आसा. ओके. आणि आम आदमी पक्षाचो म्हाका दिसता झेडपीचो जो रिझल्ट काढून जर पळयत हय. तर जे हांव सांगतालो म्हाका आम आदमीचो प्रेझेंस पळय दिसना. यू हॅव सीन न्हू. आम आदमी जेन्ना लोकसभाची निवडणूक जाली तेन्ना हो तूं सांगता तोच ब्लेम आमचेर आयलो. थोड्या लोकांनी फुकट क्रेडीट घेतले की आमकां लागून तुमकां लीड मेळ्ळी म्हणून. जेन्ना लोकसभा जावन बाणावलेचे म्हाका याद जाता ते बाय इलेक्शन आयलें, I have gone against my block, my district, and we have said कि okay, हे आम आदमीक दिवया. पूण they have proved me wrong. जे ते सांगताले तेन्ना की आम्ही जर तर ते लढलेले जाल्यार काँग्रेस पार्टी जिखपाची आणि ते तांणी आमकां करून दाखयले. दोन्ही वेळले थंय तांचो आमदार आसा आनी बाणावले. आय थिंक काँग्रेस पार्टी हेज प्रूवन ते स्ट्रेंथ. सी सध्या काँग्रेस पार्टीचे प्रेझेंट सगळ्या मतदारसंघात लास्ट टाइम सांगिल्ले ते वी आर रेडी फॉर इलेक्शन. आता फुडले 11 महिने आय थिंक वी हॅव टू स्ट्रेंथन मोर. जे झेडपी निवडणूक जाली बूथ वायज वी हॅव डन अ स्टडी बाबा आमचे खंय वीक आसा, खंय वी हॅव टू स्ट्रेंथन.
बट आणि एकदा हांव क्लियर सांगता विच ओपनली वी हॅव डिस्कस्ड आय हॅव पुट इट टू द हायकमांड अँड विच दे आर ऑल्सो ऑफ द ओपिनियन दॅट काँग्रेस स्ट्रॉंग होल्ड सीट्स ज्यो आसा देर वी आर नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज एट एनी कॉस्ट. अरे फाल्यां तूं म्हाका सांगतलो की आज जे म्हजे 3 आमदार आसा फाल्यां तूं सांगतलो केपें कार्ड आनी अलायन्साक दी, कुंकळे कार्ड आनी अलायन्साक दी, आल्डोना कार्ड आनी अलायन्साक कशें दितलो? जावचें ना ते. सो वेर काँग्रेस पार्टी स्ट्रॉंग देर there we cannot be an alliance. At the rest other places where we are little weak, somebody is little strong, there if ideology match jata आणि जर तर agenda clear असेल then at that time we can come together. फ्रेंडली फाईट बीन जाता ते आसपास ते म्हाका दिसता हांवें क्लियर केल्लें आसा that I told you that I'm against it. आणि ते ZP त्या वेळाचेर at that time they had to take a call. I have told that time also that it will not be repeated and that cannot happen. That cannot happen in Goa. जर युती जावपाक जाय जाल्यार इलेक्शनाक 11 महिने असं म्हणलं त्याच्या पयलीं तुमी जातले तुमचे डिसायड काय पयर झेडपी इलेक्शनाक जाले. तू कोणाची युती करपाक सोदता? अरे आम आदमीन सांगला की आम आदमी सोडच बाकीचे पक्ष खंयचे म्हण तूं बाकीचे पक्षाचे हांव वळखूंक शकना. बाकीचे पक्ष घेवचा म्हटलं मग तुमचो जो एलायन्स म्हणटा गोवा फोर्ट तेजे इजिदोराक तेणी घेतला सो तेका दिल्या तिकेट घेवना मागीर झेडपीच्या टायमार इवन वेन वी वर ऑल्सो ट्रायंग टू कम इन टू अलायन्स दॅट टाइम वी हॅड पुट अ स्ट्रॉंग ऑब्जेक्शन टू दॅट इशू आणि इट वॉज देअर इन मीडिया वी हॅव डिस्कस्ड विथ हिम थ्रेडबॅक नॉट ओनली मी आमचो इंचार्ज म्हणजे सेक्रेटरी इंचार्ज वी हॅड अ डिटेल डिस्कशन ऑन दॅट अँड दोज थिंग्स विल नॉट बी रिपीटेड. पण डिफेक्टरांक दुसरे तुमच्या अलायन्सान तिकीट दिलं तुम्ही सपोर्ट करतले? सांगले मरे दोज थिंग्स विल नॉट बी entertained in future. So Congress is going against the wishes of the people. हेंका लोकांक जाय की ग्रँड ऑपोजिशन अलायन्स जावचें म्हणून काँग्रेसूच एकूच म्हाका पार्टी होय ह्या दिसता की गोंयकारांनीच 11 सिटां जिखून हाडले झेडपीचे. गोंयकारांक जाय काँग्रेस पार्टी सरकारान तुम्ही म्हणजे डिफेक्टरांक घेवचे ना पूण जे आता इलेक्शनाच्या टायमार जे बीजेपीतले सोडून काँग्रेसान येता पळय तेका तुम्ही घेतले लास्ट टाइम कित्याक लास्ट टाइम तुम्ही जायते कॅन्डिडेट बीजेपीन पळय ते घेतले. लास्ट टायमाचे आमी उलोवया नाका बिकॉज लास्ट इन द फ्युचर तुम्ही घेतले काय म्हणटा लास्ट टाइम हांव अध्यक्ष नाशिल्लो. आय कॅनॉट रियली आन्सर ऑन दॅट क्वेश्चन. सो इन फ्युचर यू विल टेक इन फ्युचर सध्या हांव अध्यक्ष आसा 2027 ह्यो ज्यो मिस्टेक्स कितें जाल्या तूं म्हणटा त्यो दे वील नॉट बी रिपीटेड आनी ताचें उदाहरण म्हणटा तें तुवें आतां झेडपीच्या इलेक्शनाक पळयलां. झेडपीचे जो कॅन्डिडेट्स आमी पळय दिल्या झेडपीन तुमची तशी फ्रेंडली पार्टी तुमचे बरे कॅन्डिडेट पडले. तू क्वेश्चन एक विचारता उत्तरात ना तू आता म्हणटा झेडपीक पळयला प्रश्न विचारलो रिगार्डिंग कॅन्डिडेट. सो रिगार्डिंग कॅन्डिडेट्स उलयना. सो कॅन्डिडेट जर तूं पळय तुजे झेडपीचे बारिंग 3 rest all you show me, you know, all are cadre-based people who have stood with the party for so long, who have been working on ground. तसल्या लोकांना तिकीट दिली. So even now, for example, सांगता same formula you will see in upcoming assembly election. 2027, तुमचो candidate 2027, 2027, the leadership of Amit Patkar, the Goa means Congress will go in the leadership of Amit Patkar in the coming election. तू कोणे कितें सांगला? I'm asking this. अरे हांव आतां तुजे कडेन एज अ प्रेसिडेंट म्हणून उलयता. आमचे 2 डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आमी बसल्या. आमची पयर सेंट्रल लिडरशिपी कडेन मिटींग जाल्या. वी हॅव डिस्कस्ड अबाउट हाऊ टू गो अबाउट 2027 इलेक्शन. आनी तुवें कसले एज बीजेपीन पिल्लां सोडिल्ले प्रश्न विचारता. बीजेपी इज ट्रायंग टू क्रिएट दीस एटमॉस्फियर सो दॅट एक पिल्लू सोडले की मागीर काँग्रेसवाले आपूस जाले आनी मागीर काम सुरू जालें. ती पिल्लां आतां खूब जाली. म्हाका दिसता पयरची मिटींग हेज all the speculations have been cleared and we have been given a specific focus target which we are going to work and that you will see in coming days. सो लिडरशिप चेंज झाला ना सरप्राईज तर त्याचेर हांव कसो उत्तर दितलो? मिस्टर पाटकर एक क्वेश्चन आहा तुम्ही सगळ्यांना मुलं मारलं बायलांक मुलं मारूंक ना कारण हांव मानलो मरे. तूं आतां फाटल्या दिसांनी गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसाची हे जाली प्रेस तेणी म्हणले 33% रिझर्वेशन आम्ही बायलांक मागतले म्हणून तुम्ही आणि झेडपी पोवना पळय. झेडपी महिलांक तुका तिकीट दिल्याचो पळय. हांव एमएलए हांव तुका इंटेंट सांगता पार्टीचो. तो इंटेंट जर तूं झेडपीचो जर पळयत द वे तिकीट डिस्ट्रिब्युशन हॅपन
द वे द सिलेक्शन इज हॅपन महिलांक ते मुखार काडप कितले तूं काड आनी पळय इट इज मोर दॅन 33%. For MLAs. I am telling you that same method, same methodology, same formula, same is going to be applied to 2027 So, election. आज बीजेपीचो त्यांचो अध्यक्ष आयिल्लो नॅशनल अध्यक्ष शिगमो. हय शिगमो म्हणलो तुवें हय, आणि आणि तुवें दोन फक्त तास त्या नॅशनल अध्यक्षाचे आणि स्टेट प्रेसिडेंटाचे बाकीचे सीएम सगळे- आशिल्ले सगळे आशिल्ले. सगळ्यांचेर करपाची सगळ्यांचेर ओके ही ऑर्डर कोणी काडिल्ली आता ही ऑर्डर कलेक्टरान काढला हा, त्या या कलेक्टर. सरकाराच्या कलेक्टरान काढला. हय तुका हांवें तुज्या माध्यमांतल्यान ताका अपील केला की हाजेर ताणें काडिल्ली ऑर्डरीचेर ही हॅज टू एक्ट. ओके Today is the day. If it doesn't act, Monday we are going to go there and we are going to demand, we are going to give a complaint to file FIR on all those people who are there. कित्याक ताच्या ऑर्डरीचें व्हायलेशन आहे. म्हळ्यार गोंयकारांक एक कायदो आणि बीजेपीक दुसरो कायदो. ओके आता तशें म्हणल्यार कलेक्टराचेर कितें कसलो कल्चरल प्रोग्राम रे. गाडयेर उबो रावन ताका शिगमो करपाचो कल्चरल. अमित बाब कलेक्टरान जो कायदो काडून ताचेर कितें नाही केलें तुमी असं ताका टायम दिवया न्ही. ताणें आतां ऑर्डर काडल्या. ओके ताची ऑर्डर कोणे तरी तोडली. हय ती पूण तो ताणें act एक्शन घेवपाक जाय घेऊन आले आशिल्लें. ताका सोमारा पळय मातसो. अमित, सोमारा ताका सोडना. बायस तो कलेक्टर घालना बायस जो घालना 100%. ताचेर कितें हें करतले अमित, अरे सांगता तुका आज जर तो काढणार जाल्यार मंडे वी आर गोइंग टू Amit, beside Goa forward, do you have any plan to alliance with any other regional party or anything? ती कोणाकूय जर दिसता आमचे जोडचे आणि समज जर काँग्रेसीची आयडियोलॉजी जर तांकां पडटा ते जर आमच्या लिडरांक समज जर नाका आशिल्ले उलयना सेंट्रल लिडरशिपाचे देन दे आर फ्री दे कॅन अप्रोच अस दे कॅन अप्रोच इंडायरेक्टली तुम्ही अर्जी हे करता. आमची करणार आहे ओरिजिनल पार्टी म्हटल्यार खुबश्यो तुम्ही ते अजून आसा. स्टँड कोणतो झॅक्टिक स्टँड घेतला तोच घेतला दिसता इलेक्शन म्हणजे एलायन्स हे गोंयकारान हे झेडपी इलेक्शन अशें जालें ती- गोंयकारांनी 11 सीटां हाडून दिली काँग्रेसी. ओके ते दिवं सो गोंयकाराक दिसता की बरें गव्हर्नन्स जर जातलो आणि जर जे लोक सांगतात ते जर सरकार जर करतलो हे काँग्रेसीन हाज्या पयलीं केल्लें आसा. पयलूच्याच हाजेर ते काँग्रेसीक अरे आता बरे यंग लोक आयिल्ले आहा मरे. So आमकां विश्वास तुमची दवरता. कामी किती आहा? अमित पालेकर जॉईन तुम्ही जिंकतले अशें हळकू एकूच दिसता तांचेर अडकला. वीस 15 दिसांनी अमित पालेकर तुमकां जॉईन आसा स्पेक्युलेशन चालू आसा. सो तुम्ही स्पेक्युलेशन मरे खूब करता. मागीर ते जाता न्हू, सातशे जाता न्हू, तेका लागून हा सो आमची नॅशनल प्रोग्राम जो संघटन सृजन अभियान जो चालू जाल्लो तातूंत पयलीं आमचे 2 जिल्हा आशिल्ले. सो नाव दीस 4 डिस्ट्रिक्ट्स वी हॅव गॉट इट अप्रूव्ड. सो नाव AICCचे 4 ऑब्झर्वर वील बी अपॉइंटेड आणि स्टेटींतल्यान आमी 12 आमचे ऑब्झर्वर फ्रॉम PCC वी हॅव अपॉइंटेड. आय जस्ट रीड द नेम्स. एक टीम आसा वेळेर कार्लोस आल्वारीज फेरेरा, सुनील कवटणकर आणि डॉक्टर प्रमोदा सालगांवकर. दे आर गोइंग टू बी वन टीम. सेकंड विल बी हेडेड बाय MLA एल्टन डिकोस्टा along with MK शेख, मोरेनो रिबेलो. तिसरी आमचे आदले खासदार फ्रांसिस्को सार्दिना, कुलियो डिसोजा आणि श्रीनिवास कलप. आणि चौथी आमचे सध्याचे खासदार कॅप्टन विलियाटो फर्नांडीस, प्रतीक्षा खलप आणि अमरनाथ पणजीकर. असे स्टेटातले प्रत्येक जिल्ह्याक आमी 3 ऑब्झर्वर घातले आणि AICCचो एक ऑब्झर्वर आसतलो. सो देर इज अ प्रोसेस विच वील स्टार्ट मे बी नेक्स्ट वीक and then there will be a round of meetings, discussions, interviews, and then through that process the new district presidents will be selected. 2027 टार्गेट किती म्हणजे 2027 टार्गेट सरकार हाडपाचें आणि गोंयच्या जनतेक एक बरें एडमिनिस्ट्रेटिव्ह गव्हर्नन्स गव्हर्नमेंट दिवपाचें.